कुटाम म्हणलो ल्हानसो संसार पवित्र करया. समाजेक वाळय लागली जाल्यार कुटाम बरें करून समाज बरी करयत. पूण कुटुंबाकच वाळय केली जाल्यार कितें करचें, कशें सोमा करचें. हो नियाळ आमी मुंदारसून वेता आसतना आज आयच्या नियाळांत एक 4 भागांचेर मोठव्यान सड्ड वेळ ना मोठव्यान आमी नियाळ करचो. पयल्या भागांत हें आमचो कुटाम म्हणलो संसार पवित्र करूंक एकामेकाचो आदार, कुटुंबाच्या सांध्यांचो आदार. मुखार येता आसतना हें कुटाम पवित्र करूंक भाग्यवंत कुटुंबाचेर आमची एक नदर. तिसरें, आमचें कुटाम पवित्र करूंक आयच्या दिसाच्या जो आमचो 15वो अध्याय वळ 1 तावन मुखार देवूच आमकां आदार. आनी निमाणें कुटाम एक सोबीत संसार आनी तो संसार करूंक थोडीं सुत्रां, थोडीं सलाहा, थोडीं सुचना आमी घरा येतना व्हरून वेचें. 2 जाण इश्ट जायत्या काळा उपरांत लागीं 20-25 वर्सां उपरांत सांगाता मेळटात. एकामेका मेळ्ळे वाटेर, पूण एकल्याची वकाली ताच्या सांगाता आसली आनी एकलोच आसलो. मागीर अशें उलयता आसतना वो पळयता हाची वकाल बारी एक खुशाल बरीत आसा, संतोश बरीत आसा, तोंडाचेर कितें एक उल्हास, एक प्रकाश, कांय कंत बेजाराय नातले बरी. मागीर हाका एक दुबाव हाका कांय वो कांय येस बरा काजार जाला आसतलो, नवोसो काजारी आसतलो. मागीर हाका इश्ट न्ही इसारलें न्ही केदाळ तूं येस बरा काजार म्हणी जालो गी. तिका म्हणालो ना काजार जावन 10 वर्सां जालीं. 10 वर्सां जालीं तर म्हजी वकाल कित्याक, म्हजी काजार जावन 10 वर्सां जालीं, म्हजी वकाल कित्याक इतली कंतिश्ट बेजारायेन म्हाका दिसता. केदाळा पळयल्यार ताकोण पुरासाण जाल्ले बरी तकल्ल्या भाशेन म्हाका दिसता, कांय उल्हास दिसना. कित्याक म्हजी वकाल तशी म्हाका दिसता. देखून तो म्हणालो, असो इश्ट हांसून म्हणालो, कांय ना, हांवें म्हज्या व्हंकले खातीर थोडी ल्हान ल्हान संगती न्ही हांव तिकाय कुमो करता, तितलेंच दुसरें कांय ना, तितलें कांय विशेश कांय ना, ल्हान संगती न्ही तिकायली कुमो करता. अरे काले करताय तूं, काले कुमो करताय तुज्या व्हंकलेक, व्हेरी इंट्रस्टींग. देखून तो म्हणालो इश्टा लागीं इश्टाच्या संबंदांत हर एका दिसा सकाळीं कामाक वता आसतना हांव म्हज्या व्हंकलेच्या कपालाक एक किस दिल्या शिवाय वचना हर एका दिसा. आनी खंय सपोज ती मार्केटेक पुरा गेली जाल्यार, खंय पावस पुणी आयलो जाल्यार हांव रप्पा वचून एक स्कुटर व्हरून गी, कार व्हरून गी तिका पिकअप करचें. तिणें भिजून सत्रिकान घेवन ह्यो पोटल्यो काडून तिका येवंक जायना, हांवें पिकअप करचें तिका. आमी सकाळींच्या चंद्रपडी वॉकाक येता आमी, थोडे पोटी खंय म्हणी तिच्या शुजाचो लेस म्हणी सुटुल्लो म्हाका दिसल्यार पुरो तक्षण हांवें भागोवचें बसचें आनी लेस बांदचो. थोडे पोटी तिका पुरासाण जाल्ले बरें दिसता म्हाका, इल्लें मसाज पुरा करची, गुमटे कडेन दामच्यांनी पुरा, पाटीच्या कडेन दामच्यांनी पुरा इल्लें मसाज करची. मागीर तिणें खालें म्हणी एक सांगूंक सुरू केल्यार पुरो आखेर करच्या परस पयलें म्हाका कळटा ती खालें सांगता गे म्हूण सांगून. इतलें म्हणालो वास बी संगती व्हडलें कांय ताणें संवसारान नातलें सांगोना. आनी हें इतलें आयकल्या कुडले आनी इश्टा लागीं म्हाका तुजें एक टेलिफोनाचें नंबर एक दी म्हूण सांगून तुर्तान सोल्लो तूं. येताना वाटेन येताना हाची चिंतना हांव कसलो न्हवरो जाला, हांव म्हज्या व्हंकलेक खंयच्या नमुन्याचो एक न्हवरो जाला, म्हज्या व्हंकलेक खंयच्या रितीनी हांवें कुमोक केल्या. कितलेशे पोटी हांव चिंता की हांव न्हवरो, हांव भायर वचून काम करता, म्हाकाच पुरा एटेन्शन मेळा जाय, सगळी म्हजीच सेवा साकरी करी जाय म्हूण हांव चिंता. आज म्हणशेर म्हज्या कामाची म्हाका इतली धांवची एक म्हजो स्पीड गी, किस दिवचो सोडया तिका एक टाटा म्हूण हांवें करूंक ना, धांवचेंच हांवें सकाळीं उठून. मागीर हर एक पोटी हांव पळयतां तिका पुरासाणशी जाल्लीशी आसता. आज म्हणशें तिका विचारूं हांवें कितें तुका पुरासाण जाल्या म्हणून. शुजाचो लेस बांदलो सोडया, तिणें शूज घाल्यात गी नांगी म्हणलें म्हाका पडून वचोना. हाची चिंता हाच्या काळजाची आनी निमाणें हो म्हूण चिंता मोतींतच आज घरा गेल्लो सो. आज पयले पोटी म्हज्या व्हंकलेक म्हाका एक सांगूंक जाय सॉरी. फाटल्या इतल्या वर्सां थावन हांवें कितें करूंक नातलें, म्हाका त्या विशयांत
म्हाका ती एक म्हजी सूख म्हूण म्हाका दिसता. हर एका दिसा तूं कुटुंबाची जबाबदारी घेताय, घराची देखभाल तूं करताय, भुरग्यांची जबाबदारी घेताय, कितली पुरासाण तुका जाता. आज म्हणसर हांवें तुका ह्या विशयान कांयच कुमोग करूं ना. थोडे पोटी हांवें तुवें तुकात म्हूण कांय एक वस्तूर कांय नवें हाडलां जाल्यार रागारी जालां. आज घरा वचून पयलें व्हंकले लागीं सॉरी म्हणटा. मोगाच्यानो ल्हानशें एक गडीत हांवें वाचलें, हातूंत जायत्यो संगती आसात. आमचीं कुटुंबां ह्याच दोन रितींनी आसात. थोड्या कुटुंबांक आमी पळयत आसतना आमकां कळटा, पळयतना कळटा तांच्या तोंडाचेर एक उल्हास आसा, एका रितीचो संतोश आसा. थोड्यांचो संतोश आसले बरी ड्रामाय आसा. घरा काणी दुसरीच, लोकां मुखार तांचें एक नडतें उलोवणें तें दुसरेंच. मुखाच्यानो आनी मुंदारून त्या गडितान तो बरयता, बरयणार बरयते आसा. तुज्या कुटुंबाचो संतोश तुज्या व्हंकलेच्या तोंडार कितलो संतोश आसा ताचेर वंदोन आसा खंय. हर एक पोटी तुज्या व्हंकलेक भांगार, वज्रां, मोतयां आनी फुलांक गरज नात. तुजीं थोडीं उतरां आसल्यार पावतात. सिन्सियर लव अँड कंपॅशन खंय. भाग्यवंत आयच्या दिसा आमकां आपोवने आमचीं कुटुंबां भाग्यवंत करूं. कशें आमकां एक आदर्श म्हूण जाय न्ही गे. एकच कुटाम आमच्या दोळ्यां मुखार दवरया, तांतल्यो थोड्यो गरजेच्यो संगती आमी पळोवया. भाग्यवंत कुटाम म्हणटा आसतना जुजे, मोरी आनी जेजू तांच्या त्या थोडीं लक्षणां तुमकां कळीत ना म्हणून न्ही. जायते पटी ह्या विशयान तुमी शर्मा आयकल्यात, तुमी नियाळ केला, तुमी हेरांक सांगलां आसतलें कितें ह्या भाग्यवंत कुटुंबांत तें आसचीं थोडीं लक्षणां. पयल्यान पयलें सांजुजें तें आसचें तें लक्षण म्हळ्यार कश्टी मनीस वो, हार्ड वर्क. हर एका न्हवऱ्यान, हर एका यजमान्यान, हर एका पतीन कुटुंबाच्या बऱ्यापणा पासत ताणें वावर करी जायच, ताणें कस काडी जायच, हें गरजेचेंच. आनी हेंच सांजुजेन केलें. कश्टी मनीस वो, ताचो कितें वावर आसा ताणें तो केला. न्हवऱ्यान न्हवऱ्याचो वावर करीजेस हें आमी शिकोवंक जाय सांजुजेतावन. दुसरें ताचो तो एक विश्वास आपणाच्या पतीनेतें. एक बरयणार अशें बरयतें आसा, ल्हानशें तांचें एक वर्कशॉप. आतां नजर येता थोडीं तुमी भाग्यवंत जाग्यार गेल्यात आसल्यात थंय त्या घराकी व्हरतात. जुजे रावूल तें घर आजुनूय थंय दवरलां तांणी ल्हानशें. एका आचार्याचें एक कार्पेंट्री थंयसर, त्या ल्हानशा घरांत तरणाटी ती स्त्री आसा थंयसर. आनी हो सांजुजे कसलो एक विश्वास तांचो एकामेकाचेर. सांजुजे गेली प्राय सड जाल्ली. काणी बाकीचें कितें देवाचें योजन आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. तर ह्या मनशाक आपणाच्या पतीने थंय एक विश्वास. खंयसर अविश्वास आसा मोगाच्यानो, दुबाव आसा, ती वाळय, तें कुटाम बरें जायना. कुटुंबांत बापोय मस्तक जाय जाय, त्या बापायक भावार्थ आसा जाय. जर तर बापायक भावार्थ ना तें कुटाम सड्ड काळ उराना. देखून हे आपोवणे मग देखून आवयन आनी बापायन दोगांयनी सकाळीं आवयन शिकय जाय. सकाळीं आवयक इल्लोसो वेळ आसूं दी, सकाळीं केली उबी दोतोन कांय एक कण तेर्स म्हणी आलतारी मुखार करूंक आवयक इल्लो वेळ आसूं दी. उठल्या कुडले सीदा रांदच्या कुडाक धांवन आमलेट आनी मॅगी म्हूण सांगून न्यूडल्स म्हणून करून धांवली जाल्यार तिका आमच्या बापा नोमान मरया म्हणून पुरसोत ना. आनी सांजेर बापायन दिंबेर पडोवन जर तर तेर्स केलो जाल्यार तें कुटाम आळवाना. आनी चवथें सांजेचें एक विशेश लक्षण, ह्या मनशान कांय उलयलेंत ना न्ही, आयकलो मात्र. देखून कुटुंबांत प्राय जाता जाताना खंय दादल्या मनशांनी मागिरी मिश्यो वळावन हळदें फुलोवन जर तर बॉम मारली जाल्यार ताका अर्थच ना. तांणी उलोवचें उणें करी जाय खंय, आयकोवचें चड करी जाय खंय. हें एका भाग्यवंत कुटुंबाचें लक्षण. हें सोडून सगळो दिसी धेंगणें घालन, भोप घालन, तो ना जाल्यार संवसार पडटा, मोळा पडटा म्हणले बरी ताणें जर तर सगळो दीस उडलो, धांवलो, बॉम मारलो, धेंगणें घालें जाल्यार हें कुटाम कितले दीस जालात. कांय कांय घरचीं मागीर मागतात, हे बा हाका कांय एक हुशार जाल्यार पुरो कोण ना म्हणून मागतात कोण ना. उपरांत मोरयेतें थोडीं लक्षणां हें आमी समजून घेवंक जाय. हे कुटाम भाग्यवंत करचें म्हणटा आसतना मोरयेची ती सुडसुडाय. अब्बा थोड्यांक एक पळयतना एक राग म्हणले बरी येता. कांय चलतना एक मूय मोराना, कांय एक एमर्जन्सी वार्डाक पळय लोटून व्हरतात, त्या प्रमाणे साल खंय कुटाम बरें जावचें.
मोरी खायना गिरमोटे भाशेन सुटसुडीत ही सुटसुडाय हर एका भयण्यांतय आनी भावांतय आसूंक जाय, सुटसुडीत जाय जंय. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा 10वी मोरी गेली सुटसुडाय गिरमोटे भाशेन. देखून चुरूक आसल्यांक गिरमोटी म्हणटात न्ही गे, गिरमोटे भाशेन म्हण सांग तशें जाय जंय आमी. दुसरें एक सेवेचो मनोभाव, कितें पूण हांवें करी जंय. आनी ह्या स्त्रियांक हें देवान दिल्लें एक विशेष देणें तांकां पुरासान ना मोगाच्यानो. कितलें काम केल्यार हांवें थोडे पटेन चिंतचें ह्या कामाक वेच्या स्त्रियांचें म्हणचें. घरा आसलीं सगळो दीस तीं घराचें काम करतात, कामाक गेल्लीं कामाक वचून धांवून येवन परतुनी घरचें काम आसा सकाळीं आनी सांजेर. कितलें काम केल्यार पुरासान मागीर तोंडार हांसो आसात न्ही. ही सुरसुडाय जाय जंय मोगाच्यानो, सेवेचो मनोभाव. तिसरें आनी एक विशेष लक्षण भाग्यवंत कुटुंबांत आसलें मोरयेंतय तें कालतेंपण. जेजू थंयसर सुकोवन गेल्ल्या वेळार मोरी काले म्हणाली, तुजो बाब आनी हांव तुका सोदून आसल्या. आमी जाल्यार सादारण कशें म्हणचें, यानला निन्ना आम्मेला निन्ना नाडोन दिता. हांव आनी तुजो बापूय तुका सोदून आसल्या म्हळ्यार हांव फस्ट. मोरयेचें तें उतरां पळय आयकाय पवित्र पुस्तकांत घाल्लीं, तुजो बापूय आनी हांव सोदून आसल्या. जर तर कांय तेंचो कांय झुजेन म्हणलें जाल्यार तुजी मम्मी आनी हांव सोदून आसल्या. आनी एकल्याक दिवचो एक स्थान मान गौरव गरजेचें बारी. आनी चवथें मोरयेंतय एक विशेष धैर्य आसलें, विशेष धैर्य. ह्या मोरयेंतय हर एका हंताचेर सुरू थावन आखेर म्हणसर हर एका घडितान जर तर तुमी मोरयेक पळयशात जाल्यार मोरी एक विशेष धैर्यादेक स्त्री. आनी निमाणे कुर्सा मुळांत ती मोरी उबी आसली म्हणटा पवित्र पुस्तक. ती दिंबयेर नातली, थंय पडोवन नातली, या लोळोवन ती नातली, थंयसर बसोवन नातली, उबी आसली म्हळ्यार एका धैर्याचो संकेत. एका स्त्रियेंतय, एका कुटुंबांत, एका आवयतय, एका भयणीतय धैर्य म्हणलें आसा जंय. खंयच्याच संगतीक भियोवची गरज ना. हांवें समजल्या प्रमाणे एक कुटाम जर तर जायचें जाल्यार भाग्यवंत जाय जाल्यार कितें पयल्यान पयलें एकामेकाक कू स्टँड्स फॉर, एकामेकाक कुमोक करी जाय. न्हवऱ्यान व्हंकलेन न्हवऱ्याक कुमोक केल्यार मात्र कुटाम मुखार वेता. एक ल्हानशें तें विडियो क्लिपिंग आसा मदर तेरेसा लोकांक एक ल्हानसो एक भाशण कितें दिता आसतना संवसारार समाधान ह्या विशयान तिणें ल्हानशें भाशण करता आसतना सभेन तो एकलो तरणाटो उठोवन एक विचारता आसा, मादर संवसारार मस्तू अशांती आसा, समाधान ना, कशें आमी समाधान हाडचें संवसारार. त्या तरणाट्याक मातर तेरेजान चक्षणां दिल्ली जाप आसोनशी म्हणाली, मोगाच्या तरणाट्या तुवें संवसारार शांती समाधान हाडूंक तुवें कांय करचें नाका, आज घरा वचूं तुज्या व्हंकलेचो इल्लोसो मोग कर म्हणाली. कसली एक जाप मोगाच्या न्हू. जर तर थोड्या कुटुंबांनी खंय एक सारोन ती सारोन आड पडल्या, कोणें उबी दवरची? हाळे तें पेटो बोव मारता, अरे कोणें सोडचो पेट्याक? हाका वचून सोडूं जाय, न्हवऱ्याक वचून सोडून हाडूं जाय पेट्याक, सोडयेत न्ही. हाळे तें जण आवाज करता ताचो बोल्ट घालूं ना, अरे वचून घाल न्ही. देखून एकामेकाक न्हवऱ्यान व्हंकलेन न्हवऱ्याक कुमोक करिना जाल्यार तें कुटाम जायना. फस्ट एंड फॉरमोस्ट कुटुंबा म्हणटना एकामेकाक कुमोक करचें. दुसरें म्हळ्यार टायम, एकामेकाक टायम दी जाय मोगाच्या न्हू. एकामेकाच्या सांगाता क्वालिटेटिव्ह टायम म्हणटात, एकामेकाच्या सांगातपणांत थोडो वेळ म्हणी करची जाय. आमकां जाणा आज आमी सगळ्या जाणां कामां इतलीं सडल्यांत पुरसोत ना, पुरी थोडो वेळ व्हंकलेन आनी न्हवऱ्यान जर तर सांगाता जर तर करची ना जाल्यार देखून दया करून जर तर तुमच्या जेवणाच्या सालांत TV आसा जाल्यार ती दया करनाच घरा वचून काडा. एक जेवताना सोमेत एक तोंड पळोवची गत ना जाल्यार ती TV काल्याक थंयसर कालें पळोवन कालें जेवचें. आनी थोड्या जाणांक बसयान सालान बसची संवय आसूंक पुरो, हॉलांत TV पळोवन जेवया म्हणून. दया करून हें काम करचें न्ही. एकामेकाचें तोंड पळय जाय मोगाचें न्हू. कालें जालां, व्हंकलेचे केस कालिल्लेशे चड काळे आसले, आज इल्ले धवे जावन आयल्यात. न्हवऱ्याक जावंक पुरो दोळ्यांत येणे सगळे काळबाणशे आयल्या, कालें. हें तोंड पळयल्यार मात न्ही कळचें. तोंडूच तूं पळोवंक ना, TVचेर सावळी पळोवन जेवल्या जाल्यार कशें कळचें कशें? कळना. कुटाम पवित्र जायना मोगाच्या न्हू. आनी मुखार निमाणें म्हणल्यार मनशापण
मनशापण म्हणलें जायचें म्हळ्यार कुमोक एकामेकाक करी जाय, एकामेकाक इल्लोसो वेळ आमी दी जाय, आनी तिसरें विशेश जावन मनशापण दाखय जाय. थोड्या जाणांची संवय आसा भायल्या मनशा लागीं उलयतना की तें एक साकर म्हणून ना उलयतना, मोवंतू गळटा उलयतना, पूण घरच्या लागीं उलयतना साबोंकूच येवचें. काल्याक फाल्यां तुजें एक पाट पेन सोमना पॅनकार्ड सोमना कोण तुका बाकीचीं येता ते पळोवंक, कोण येना न्ही. कुटुंबाच्या मनशांनी पळय जाय. पवित्रपण म्हणटा आसतना ह्यो सगळ्यो संगती आसूंक जाय मोगाच्यानो. आनी मुखार आयज सवांजेल आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरी जाय. दाखवालेची सर्त दिवन जेजू म्हणालो 4 हंत आसात तीं फळ दिना, ताचे उपरांत सवर्ण बेंडटा इल्लोसो फळ दिता, ताचे उपरांत म्हज्या उतरां मरिफात तुमी नितळ जाल्यात चड फळ दिता, आनी निमाणें येतेस्त फळ दिता. इतलें सांगून जेजू कितें म्हणटा 5वी ओळ 15वो अध्याय जुवांसो 5वी ओळ, मुझे विने तुमी कितेंच करूंक शकनात. हें वाक्य आयच्या वांजेलांतलें आमी सगळ्यांनी आज घरा व्हरून वचा जाय. देवा विने आमी कितेंच करूंक शकना. जर तर सर्वेस्पोर देव आमचें घर बांदिना, किर्तन 120:7 साम्स 127. जर तर सर्वेस्पोर देव घर बांदिना, बांदप्यान बांदचें व्यर्थ. तूं कितलीय वावंट काड, दिसाक 15 घंटे 20 घंटे तूं काम कर, सर्वेस्पोर देवाचें आशिर्वाद जर तर तुज्या कुटुंबाचेर ना जाल्यार तुजें कुटाम सड्ड दीस वांसना. कोण आपणे एका भुरग्याक कांय 3 कासांची बूद सुरू जाली जाल्यार तुवें कितलें जोडुलें आसल्यार पुरा गेलें न्ही, कितें उरात. मुझे विने तुमी कितेंच करूंक शकनात. जर तर सर्वेस्पोर देव घर राखना, राखवाल्यान राखचें व्यर्थ. किर्तन 127 वाक्य 1 आनी 2 हे आमी समजून घे जाय. देखून देवच आमच्या कुटुंबाक आदार, देव आमच्या कुटुंबाक आदार हें सगळ्यांनी आमी समजून घेवंक जाय. देवा विने सर्वेस्पोर देवाचो आदार ना जाल्यार कोणाचेंच कुटाम बागेवंत उरना. देखून मोगाच्यानो सकट संगती जाय जाय. त्या त्या वेळा प्रमाणे कुटुंबांत दादल्यान काम करी जाय, व्हंकलेन तिगे चुरूक आसा जाय, एकामेकाक कुमोक करी जाय, एकामेकाचो वेळ तांणी दी जाय. आनी विशेश जावन कुटुंबांत थोडो वेळ सर्वेस्पोर देवाक आमी जर तर दिना जाल्यार 24 वरांत जर तर घरांत एक 20 मिनटां 25 मिनटांचो वेळ सांगाता जर तर आमी एक देवाचो आदार मागना जाल्यार हे कुटाम खंय उरात. कुटुंबांत देवाचो आदार ना जाल्यार कुटाम खंय फावात. हें देखून मागीर रोडोन फायदो ना मोगाच्यानो. मागीर खंय खंय धांवोन ना. कुटुंबांत सकट बरें आसतना मागीर विपर्यासी दिसता. कांय नातल्या वेळार मागणें रजार पुरा आसता आनी मागीर मागचें हे देवा आमकां कांय म्हणलें दी. आनी देवाच्या उदारपणान देव इल्लें कान उडयता आमच्या कुटुंबांत. देव बरें करता. इल्लें बरें जाता आसतना त्या दिल्ल्या देवाचो तोड आसना. एक बिरमोतेची गजाल ही, बिरमोतेची न्हीज जावन बिरमोतेची गजाल मोगाच्यानो. दिल्ल्या देवाक विसराल्या जाल्यार देखून इसाया प्रवादेच्या ग्रंथांत 1 अध्याय ओळ 1 आनी 2 एक गाडाव सांजेर पाटी धनियाच्या गोट्याक येता. एक पाडो ताचो धनी कोण म्हूण वळखता. थोडे खोले हंकारी आनी हरामी पाडे आसात, पूण ताच्या धनियाक हाडनात न्ही. सगळ्या लोकांक हाडटात ते, पूण धनियाक हाडनात न्ही. धनियान सांगले बरी आयकतात. तेंच सर्वेस्पोर देवान म्हणलें एक गाडाव धनियाच्या गोट्याक पाटी येता. एक पाडो ताचो धनी कोण म्हूण वळखता, म्हज्या भुरग्यांक म्हजी वळख ना. कशें मागीर पवित्रपण जावचें. देखून हर एका सकाळीं सांजेर थोडो वेळ, मस्त वेळ न्ही मोगाच्यानो. आमकां काम आसा हर एकल्याक. संवसारांतलें चड वर्सां वाचलें आयकल्ल्या प्रमाणे 85 वर्सां जालीं तांची काजार जावन. न्हवऱ्याक 100 आनी 5 वर्सां प्राय, व्हंकलेक 100 वर्सां प्राय. दोगांय जिवंत आसात. वर्ल्ड रेकॉर्ड खंय. तांचें नांव हर्बर्ट आनी जल्मेरा. काजार जावन 85 वर्सां जालीं. वर्ल्ड रेकॉर्ड म्हूण सांगलें हांवें. तातूंत पेपरांत फोटोपरां दिल्या तांणी. तांकां विचारल्या वेळार आमी आमच्या सक्रामेंताक गौरव दिला. आमचें काजार इगर्जेन जाल्लें, त्या सक्रामेंताक आमी गौरव दिला पयलें. दुसरें, आमी हर एका दिसा एकामेकाक सपोर्ट दिता. आमच्या काळार वस्तू पाड जाल्यो जाल्यार आमी उडयनातल्या, ताका गम्मांनी घालून रिपेरी करतल्या म्हणाली. दोगांय हांसलीं.
तर पुढे आमचो संबंध पाड जाल्लो आमी कान उडोवना आमी ताका इल्लो गम्मानी घालून फेविक्विक कानी पुरा घालून आमी रिपेरी केला म्हणाली आनी आसली दोगांय जाणां. तिसरें आमी सदांय थोडो वेळ बसून उलयता आनी दोगांय घटमुटात आमी सदांय इल्लें बसून आमी उलोवचें. चवथें आमी एकामेकाक विश्वासी रावल्या. आमकां जायतीं जाणां सोबीत तरणाटी पुरा पळोवंक मेळ्ळीं पूण आमी एकामेकाक विश्वासी रावल्या. आनी पांचवें वी आर हॉनेस्ट म्हणाली आमी सतत उलोवचें आमी पोटी मारुनात. कसली एक 5 संगती 85 वर्सां काजार जावन जियेल्लें कुटाम भाग्यवंत न्ही हें. ह्या कुटुंबात ह्यो 5 संगती आसात आनी ती सक्कड युवा जाणांक ह्यो 5 संगती सांगते आसात. आनी निमाणें आमचें कुटाम एक ल्हान संवसार. हो संवसार आमी आनीक सुबीत करूंक कितें करचें मोगाच्यानो फकत 3 संगती ह्यो आमकां प्रॅक्टिकल. पयल्यान पयलें एकामेका थंय गौरव रेस्पेक्ट आसूं दी. 3R थियरी म्हणटात RRR. पयलें एकामेकाक गौरव रेस्पेक्ट आसूं दी आमी एकामेकाक गुलाम न्ही. दुसरें जबाबदारी. दादल्यान घरान जबाबदारी घेवंक स्त्रियेनी जबाबदारी घेवंक आसा. ही जबाबदारी हर एकल्यानी म्हणटा आसतना मोगाच्या वडिलांनो तुमच्या भुरग्यां थंय तुमचो उद्देश जावंक जाय. फाल्यां तुमच्या भुरग्यांनी खाजार जावंक आसा. थोडी थोडपणी आयकायला मेळटा म्हाका म्हज्या मम्मीन सकाळीं बेड टी करून दिवची. व्हडलीं जाल्यात भुरगीं. मोगाच्यानो 8वे उपरांत आवयन भुरग्यांचें वस्तूर उमळूंक नचोवंकय तांणी तांच्या पांयांचेर उबें रावंक आसा आनी तूं ताचें वस्तूर उमळून दिताय. थोड्यो आवयो राग करनाकात. थोड्यो आवयो हर एका सोनवारा दिसा मंगळूर तावन उडपी तावन बेंगळूर येतात. भुरगीं थंय शिकतात खंय वस्तूर उमळूंक वेचें खंय. आनी थोडीं जाणां भुरगीं 15 दिसां येटी म्हयन्याक येपटी व्हडलें एक बंडल गुणयेन घालून लागेजीन घालून हाडून येतात. काल म्हणसर वस्तूर खंय मम्मीक उमळोवंक. बेंगळूर तावन हांगा हाडचें वस्तूर हाका कारण कोण मोगाच्यानो देखून जबाबदारी कित्याक म्हळ्यार बाये तुज्या धुवेन फाल्यां बाळां जावंक आसा. ताणें दूख सोसूंक आसा. एक जळार साबल्यार तुजें दूख हांवें संवसार वयर सकयल करता. मम्मी हांगा जळार साबली. सुमार जाण चिरके आसात खंय आयकतना रोखडें हांसो येतात रागी येता. सांजेर काजार जालां आवयन फोन करून सांगाचें खंय आले रे 8 वरां जालीं ना रे व्हंकलेन सांगल्यार नायना खंय तो नायनांत. कशें हें कुटाम खालें पवित्र म्हणचें गी खालें म्हणचें असलें आसा. तुमच्या भुरग्यांक तीं ल्हान आसतना तांच्या हाताक धरून देवाळाक आपूण हाडा. देवाचो आनी देवाळाचो मोग दाखया. फाल्यां तुका प्राय जातना तुजीं भुरगीं तुज्या हाताक धरून तुका आपूण हाडटलीं. अर्था बरीत देखून घरांत हप्त्याक 1 दीस मोगाच्यानो तुमचो भुरग्याक पुता तूं मिसा गेलोय रे दोतोनीक तूं गेलोय रे कितें होमवर्क दिला रे तुका कितें आज टिचरीन शिकयलें रे पाद्रेपण कितें शर्माव दिलो रे मिसांतोन कितें तुका मेळ्ळें रे आज. जर तर एक आवय आनी बापूय भुरग्यांक विचारिनी जाल्यार फाल्यां खंडीत जावन रोडोंक पडटलें. दिस इज वॉट रिलिजियोसिटी 3R थियरी. रेस्पेक्ट शूड बी देर. देखून आवयन आनी बापायन एकामेका उलयता आसतना तुमचीं भुरगीं पळयतात. जर तर बापूय देंगणें घालता जाल्यार फाल्यां तुजो पूत खंडीत देंगणें घालता आनी मुखार 500 वर्सां जातना तुज्या कुटुंबांत हांव जल्माले पुरा देंगणें घालचेत आसतात. एक्की कुटाम सारकें उरना. हें समजून घेवचें. देखून हो गौरव एकामेका थंय जबाबदारी हर एकल्यांनी करी जाय. जबाबदारी म्हणटना मस्त संगती आसात. जायत्यांनी आवय बापायनी फोटी मारन पुताक आनी दुवेक खाजार केला. जायत्यांनी ना बा आमचो खंय कांय वर्साक एक पोटी मात म्हजो पूत कांय एक तेंबो 1 ग्लास बियर पियेता. थोडे वर्साक 1 दीस मात पियोंक नान आनी आवयन हें पुरा दांपून व्हरचें आनी पुताक एक भाजलें मेळटा. हांवें कितें केल्यार म्हजी मम्मी दांपून व्हरता कोणाक सांगना ताका भाजलें मेळ्ळें. पोटी मारच्यो. कितेंच जबाबदारी घेनातलो पूत काजारा उपरांत जबाबदारी घेता गी घेना. कितेंच करनातलें एक चेडूं काजारा उपरांत कांय म्हणी करता गी करिना. कोणें पुसचें ताका घालून शोकेजीन दवरचें गी. हे शब्द आमी विसारी जाय न्ही गी. पवित्रपण म्हणटना खाली मागणें न्ही सकट संगती सांगाता जाय त्या मनशान त्या प्रमाणे वाडोवंक जाय. देखून मोगाच्यानो पवित्रपण म्हणटना हांगा आसल्या माय मांवां जर तर हांगा आसा जाल्यार तुमच्या जावयां सुनेसोय इल्लोसो मोग करा.
माय मावानो जावया सुनेसोय इल्लोसो मोग करा. कित्याक म्हळ्यार माय आनी मांव जर तर खंडापट्टे इप्रीत जाली जाल्यार तुजी सून मोरता. सून खंडापट्टे इप्रीत जाल्यार माय आनी मांव ती मोरतात. देखून हेंय आमी समजून घेवंक जाय. जायतीं तरणाटीं भुरगीं माय मांव इप्रीत जाल्ले वरवीं आज कश्टां आसात. आयकतना कळटा दुखा बरीत गडितांय आसात. पवित्र जायचंय. एक चेडूं भुरगें तुज्या घरांत आयलां, ताच्या आवयक आनी बापायक भावां भयण्यांक सोडून जाल्यार तुका दूं जावन आयलां हें समजोवचें. आनी तुज्या दुवेक तुवें दिता आसतना तेंय तुका सोडून थंय गेलां तांणी पळोवंक जाय. पवित्रपण म्हळ्यार तें जबाबदारी हर एकल्यांनी घेवची. इल्लेशें मागणें रजार सगळें आसूं दी मोगाचें न्हू. म्हणटाना आज आमी हर एकल्यांनी हें आमचें एक शेलें आनी इल्लेशें हें बरें सोडचें बरें. सड्ड शेलें करून वचो. सड्ड शेलें उपकाराक पडनात कुटां मुखार वचना. सांगात अशी एक आळसाय आनी प्रास आसा जाल्यार इल्ली सोडची. घेवन कुटुंबाक आमच्या दोळ्यां मुखार दवरचें. मोगळाचें सू आमचीं कुटुंबां तूं पवित्र कर.